मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो आसा 11:30 आणि आता हांव व्लॉग स्टार्ट करता. आणि घरची सगळी कामां जाल्ली आसा. जे सदाचें रुटीन झाडू मारपाचें पुसपाचें सगळें जाल्लें आसा. म्हटल्यार आता व्लॉग स्टार्ट करूया. ऋत्विक बसला स्टडीज करपाक. ओके, सो आयज केल्ले खूब तेंपांनी केला आयज आंबील नाशण्याचें. करूंकूच ना. सांजचे अशें हांव नाशण्याचें ते गोड घालून तुमकां दाखयलां हांवें ते करून पितालें. सो आयज संडे आसा, ऋत्विक घरा आहा म्हटल्यार ताकाय ते पिवंक जाय न्ही. सो संडे आसता तेन्ना संडेचेच आमी हें करता नाशण्याचें बीन. आनी काल शेनवार आसलेले, काल व्लॉग करूं ना हांवें. काल केल्ले पेज सकाळीं 11 सुमार अशें. ओके, सो म्हटलं तो बसला भितर पिना म्हणपा लागलो. ताका आतां फोर्सिबली दिवंक जाय जाल्यार मागीर पित्त. मम्मी पिली, फक्त हांव आनी ऋत्विक उरला. आनी आयज केल्ले ब्रेकफास्टाक उपीट केल्ले, कॅरट मागीर ग्रीन पीज घालून न्ही उपीट केल्ले. ते तुमकां खबर आहा न्ही, उपीट बीन खालें, उपीट किंवा फोव बीन खालें न्ही रोखडें भूक लागता. सो ताका लागून हें केलें, मातशें पिलें न्ही पोट मातशें पॅक उरता. सो तो बसला भितर, ताका व्हरून दिता. खंय गेलो रे? हेजे हेच नखरे. एक खबर बसला, उठ थिंच्यान, उठ रे. ते लायट लाय काळो जाता. यो घे घे पी घे बेगिना. लायट लाय. कितें रे सगळें हांवें म्हणटा? अरे पी बेगिना. हांवें म्हणटा सगळ्यांक. सो म्हटल्यार आतां मातशें बस. इंग्लीश तुजें सेकंड लेसन पोयम तो. सो पयलीं कर म्हटलें, येता म्हटलें हांव. सो शिव म्हणपा लागलो आयज सांजचें पिक्चराक या म्हणपा लागलो. ते छावा पिक्चर येयला न्ही, बरें आहा खंय तें. सो थंय या म्हणटालो. सो आजून काय अशें फिक्स जावंक ना, वयता म्हणटालो तो. ताका लागून सांजचें आनी म्हाका टायम मेळचें ना शेड्यूल घेवपाक. सो आतां बस म्हटलें, आतां एक लेसन घेतलें न्ही म्हाका टेंशन ना, टेंशन फ्री. सो तो बसला भितर. सो हांव पिता नाशण्याचें. आनी म्हाका न्ही नाशण्याच्या वांगडा न्ही हितून न्ही गोड घालूंक ना, मीठ घालून केलां. थोडेशें मीठ घालपाचें आनी पिवपाचें. म्हाका हेज्या वांगडा न्ही लोणचें सांगूंक जाय. लोणचें आसलें न्ही म्हाका खूब लायक. लोणचें आनी नाशण्याचें तें केलें आंबील बरें जाता. सो पयर पणजे गेल्ले आमी मँगो हाडलेले, ताकाय मसालो बी लावन दवरला. सो आमचें लोणचेचें काम जालें आरामात. टेंशन ना, पावस पर्यंत खावूं शकता. आनी आमी गरम मसाला बी ऑर्डर करता पळय ताजे कडेन, तोय मँगो पिकल करता. खूब जाणां आयकलां की हांवें ताजें न्ही मँगो न्ही पिकल न्ही खूब टेस्टी आसता खंय. सो आजून पर्यंत ताजे कडेन हांवें मँगो पिकल ऑर्डर करूंक ना. सो चिंतलां की एक 100 ग्राम धाकटें पॅकेट न्ही ऑर्डर करया आनी टेस्ट करून म्हाका तेजें पळोवंक जाय. आनी तेजें बी अशें ऑयल बीन चड नासता, कळ्ळें न्ही, कमी आसता ऑयल. कित्याक तो घालता फोटो बीन वॉट्सॅपार, पयल्ले हांवें. सेम आमच्या भशेन आसता हेजें, कमी तेल बीन. सो म्हाका तेजें हाडून खावून पळोवंक जाय. सो आजून पर्यंत ताणें घालूंक ना वॉट्सॅपार बीन की आतांच मँगो येता न्ही. सो म्हाका ताका विचारूंक जाय इफ तेंचे मँगो रेडी आहा जाल्यार तेडे ऑर्डर करतलें हांव. जस्ट एक 100 ग्राम धाकटें पॅकेट आनी टेस्ट करून पळोवंक जाय म्हाका. ओके, सो काल न्ही हांवें बेबी कॅरी नेस्ट वॉश करून घातलें. हें पळयात, वॉश केलें आनी चड थीक कशें ना तें, रोखडें सुकता. ऑलमोस्ट सुकपाक पावलें तें. हें पळयात, चड वलें ना. सो काल तें वॉश करून घातलें हांवें. आनी म्हजें नायटी बीन आसलेलें न्ही हांवें तें हाडलेलें, सगळें हांवें वॉश करून घातलें. हें पळयात. ओके, मातशें वलें आसा. सो कितें रे पिलें तूं? सगळें पिलें? ग्लास थंय दवरला? आं, धेकार काडलें हांवें. हाडून दवर ग्लास. येता पयलीं म्हाका मिनींग कर न्यू वर्ड्स. आं, व्हडलें आतां व्हडलेंच करूंक जाय आन्सर. धाकटें करूंक मेळना. कितें रे 1 2 3 लायनचें मरे. चल पयलीं न्यू वर्ड कर. चल न्यू वर्ड्स कर. येता चल. व्हडले आन्सर शॉर्ट करून दी खंय. कशें शॉर्ट करूं? तें करूंकूच जाय म्हणलें ताका हांवें की आतांच भुरग्यांक संवय करूंक जाय व्हडले आन्सर लर्न करपाक. मागीर फुडें तांकां मागीर प्रॉब्लेम जातलो. मागीर ते वाजयता स्टडीज करपाक. तो करता, तशें कांय ना. पिलो मरे, व्हरून दवर, थंय दवर पिवन. ओके, चला म्हाजें तें जालें काम. सगळें वॉश करपाचें. आतां बेबीचे कपडे सगळे वॉश करून जाले. आतां फक्त जे हॉस्पिटलांत व्हरपाचें ते एक दीस पॅक म्हणजे आयन मारूंक जाय. ते इतलें बेगीन ना, मातशें राव. 7 मंथ्स तरी सपोनी न्ही गे, 7वो सपोनी. जे व्हरपाचें आहा पळय तेच आयन मारून मागीर पॅक करतलें. सो लोणचें घेतलां हांवें. म्हाका लोणचें वांगडा लायक पिवपाक. ओके, हें पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला.
सो जाली आमी रेडी आनी शिव आयलो. हाय. पिक्चर पळोवपाचें प्लॅन आसलेलें तुमकां सांगलां हांवें. मम्मी जेवण करपाक गेल्ले अंडा करी. बारला भायर जेवया खंय. पण आयज संडे थाली मेळपाक खूब मुश्कील. कित्याक आमी पिक्चर पळोवपाक वयतले हांगासर मॉल दी गोवा. तर रिच क्लासीक आहा न्ही. तर रिच क्लासीक आयज थाली मेळना न्हू शिना. हय. वर्कशॉपाक तुमकां कितले फावटी दाखयलां हांवें तें रेस्टॉरंट. शिव म्हणपाक एक हांगासर एक खंय रेस्टॉरंट आहा खंय थंय या खंय. साई कृपा म्हणून पण तर थाली मेळटा काय ना खबर ना. थंय वचून पळोवया पळोवया दाखयता तुमकां की म्हाका न्ही थालीच खावंक जाय. चायनीज जेवण बी म्हाका नाका. थाली घेता शीत कडी आसता न्ही बरें. ओके चल या न्ही. हांकां एक दिला प्रोजेक्ट. सो प्रिंट काडला तेजे फ्रेंडाक दिवंक जाय. तेणें म्हाका सांगलें प्रिंट काड म्हणून. सो काडले प्रिंट चल या. तूं हें भायर दवर. आमकां मातसो येवपाक लेट जातलो. दूद येतलो. दूद 6:30 कितें पिक्चर तें संक खंय. हांवें तुमकां चारां म्हटलें तुवें काल न्ही म्हाका. फूल बूक खंय छावाक. पळोवया संक मेळ्ळा आतां. सो मातशें मॉलान बी आमी टायम स्पेंड करतले. घरा बसून बसून म्हाका खरें वार सारको. सो मॉलान मातशें भोंवतलें बी मागीर संक सुमार पिक्चर. ओके तो म्हटलें दूद तें भायर दवर बाटली कित्याक तो येतलो ताका लागून. सो चला भायर सरता. सो आमी आतां येयला जेवपाक साई कृपा. तुमकां सांगलेलें न्ही आमी येता म्हणून. नवतारा पळय हें आसा नवतारा रेस्टॉरंट पर्वरी आं. जस्ट ताजे भितर भाशेन एक रोड वयता आनी खंय ते भितर फुफडे खूब स्ट्रेट वचूंक जाय. शिवनाथ गेला खंय केन्ना गेलो शिवनाथ. सो हें पळयात हांगासर भायर बोर्ड मारलेलें आहा साई कृपा म्हणून. जस्ट भितर एक रोड वयता. हय तो वचना आं स्ट्रेट. आं पळय साई कृपा हांगा एक बरो बोर्ड मारला. शिव येयल्लो खंय एक दीस केन्ना तरी मागीर येवकूच ना. पळय साई कृपा जस्ट अशें भितर मागीर ते फुडलें न्ही. ओके 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 पार्क करता मागीर मेळटा तुमकां. सो हें आसा रेस्टॉरंट. गाडयो फूल पळय आयज म्हणून शिव घाई करतालो बेगिना बेगीन या खंय बसोंक जागो मेळना जाल्यार. सो हें आसा रेस्टॉरंट साई कृपा. कितें न्यू बांदलां हें. 8-9 वर्सां म्हाका आयज हाडला शिवनाथान. कितें 8-9 वर्सां जाल्यार तूं म्हाका आतां हाडटा. चल. सो हांगासर पळय साईबाबाची मुर्ती आहा. संडे लोक आसा. आमी मातशी बेगिना येयली विश्वनाथ. आमी बेगिना येयल्ली म्हणटा. चला. सो फक्त चणाक थाली आहा खंय न्ही. थाली आसा आयज विश्वनाथ. आमी चिंतलेले आं लेपो तूं लेपो खाता. आमी चिंतलेले आयज थाली बी उरचे ना म्हणून पण संडे थाली मेळटा. सो फक्त चणाक आसा खंय. थाली घेतला. ऋत्विकाक तेच रायस ताका बरयतले. मम्मीन उकडे घेतला. शिवनाथान उकडे घेतला. हांवें सुरय घेतला. एका आतां फ्रायड रायस बी बंद केला. आमी तेच जेव म्हटलें शीत कडी आनी लिंबू पाणी घेतला. लिंबू सोडा घेवंक ना लिंबू पाणी. ओके पळोवया कशें आहा जेवण कशें आहा पळोवया. कित्याक हांव ते फर्स्ट टायम येयला न्ही ताका लागून टेस्ट करून तुमकां सांगता. ओके सो हांगा आसा हें पळय टुडे स्पेशल मटन सुक्का आसा. शाक शाकुती आनी हें सगळें आहा भितर. आनी गोवन स्टार्टरान हें आसा चिली आसा. खुबे सुक्का आहा आनी हें पळय सो हें घेतलां आमी लिंबू पाणी सोडा ना. पण हें प्युअर आं शुगर घालतलेच न्ही आनी कितें घालतले. पण जेवंक जाय आं सगळें फिनीश करूंक जाय कळ्ळें. थंय पेंटींग बरें काडलां पळय शिवनाथ न्ही. बरी दिसता. थंय एक काडला हें पळय. सो हें आसा चणाक थाली. दाखयता तुमकां कितें कितें आहा थालीन. सो हांवें घेतलां हें वायट रायस प्रॉन्स करी बिमलाचें लोणचें पळय कितें दिलां सलाड आनी हांगा आसा खीर सोल कडी. हें आसा चिटकीची भाजी तिसऱ्यो क्रॅब आनी हें म्हाका दिसता कितें आहा आनी चणाक. ओके आनी ऋतुकाक घेतला बटर गार्लीक स्क्वीड बटर गार्लीक. सो हांगासर न्ही आमी एक एक्स्ट्रा रायस सांगलेलें आनी वयर कितें घातलां पळय न्ही बांगडो फ्राय. हय सो प्रॉन्स करी न्ही तितून 2 हें घातला भेंडे घातला आनी मुळे घातला. म्हाका भेंडे आनी मुळे दोनी मेळ्ळा. सो हांव तुका करी टेस्ट करून सांगता कशें जालें तें. बरें करी बरें आसा.
बरें आमचे जेवण जेवण वाज धरून गे दिसांची करी आमकां लायक जाता करी सामकी टेस्टी आहा ओके सो जेवून घेता सगळें खाऊन तुका मागीर सांगता कशें जाता तें पण करी एकदम बेस्ट आहा ओके मेळटा मागीर चला तुझी कसो आवडलो बरें आसा जेवण सामकें बेस्ट आहा आनी लास्ट आसलेलें पळय चिकन करी आनी जेवण बरें आहा श्वेता बिमळे लोणचें आवडलें पण म्हाका मम्मीचेंच लोणचें बरें आवडटा हांवें लोणचें खावना पण जेवण बरें आहा करी बरें आहा नुस्तें फ्रेश आहा तर तुमी येवचें हांगासर आनी थालीचें प्रायस कितलें हें तुमकां मागीर सांगता ओके जेवण बरें चला सो हें पळयात स्पेशल फीश थाली 323 आणि स्क्विड्स बटर घाली घेतलेलें न्ही ते 495 सो थाली प्रायस आसा 323 आं मोबायल जेवण बरें आसा येया तुमी हांगासर प्लॉट ग्रीनरी घातले तुमी येवचें आनी जेवण ट्राय करा तुमी खूब बरें आसा बरें कशें आसा जेवण बरें आहा काजू दाखयता यो काजू पळय जस्ट रेस्टॉरंटच्या भायरूच आहा पळय ते मोठे आहा न्ही जातलें तें हात लायले का हात दी घेतले काय आता जातलें खूब जाला ना 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 काडप ना यो म्हाका सगळ्यांक घेतलें चपलोर तो प्लॉट बांदून केला तेंच्यानी बरी काय केला सो जालें जेवण आनी थालीन तें हें चड आहा खूब आयटम न्हू ना या खूब आयटम हय पण बरें आहा 325 म्हाका बरें वच दिसलें पण हय आनी सुंगटाची हुमण सामकी टेस्टी मेन म्हाका करी बाकीचे इतलें म्हाका इंट्रस्ट ना आनी तिसऱ्योय बरें आसलेले खाले आं तिसऱ्यो काय जायना कुल्लेय बरें आसलेले म्हणजे बारीक बारीक कुल्ले पळय मसाला बरें आसलेले सो ओवरऑल आमी फर्स्ट टायम येयला ह्या रेस्टॉरंटान जेवण सामकें बेस्ट आहा या तुमी हांगासर हांव रेस्टॉरंटाचें लिंक आहा पळय ती तुमकां घालता डिस्क्रिप्शनाक कोणाक येवपाचें आहा तुमी येया ट्राय करात खूब जाण लोक येयला हांव समजलें संडे लोक बी येवचे ना म्हणून येताना लोक पार्सलूय व्हरतात येताना मातशें बेगिना येयात एकांक समोर अशें येयात ओके बसोंक जागो ना आनी वयर बीन कांय ना बसपाक वयर हॉल आहा सकलूच पण घर जाल्यार तूं म्हणटा कितें बसयता कितें गर्दी बी असल्यार वयर बसयता खंय बरें न्ही ओके तर बरें आसा या तुमी ओके सो आतां आमी खंय मॉल दी गोवा ओके डायरेक्ट तुमकां थंय मेळटा चला पार्किंग मेळ्ळा पुरो मॉलान मॉल दी गोवान पावला फूल पॅक्ड आहा म्हाका चडशे लोक तो पिक्चराक येयला हय सो आमकां आतां मेळा बरें आहा मेळटलें धाडला भितर आमकां अजून सारकें लायन आसा खंयची मूवी बाप्पा गिटार कसलें चावा चावा छावा म्हणजे चाव रे छाव न्हू छावा शिवनाथाक फटको पडलो चप्पल तुटलें म्हाजें तुटलें म्हणजे सकल्लें ते भायर येयला भायर येयलें आनी खंय पडलें खबर ना हांव म्हणटा इतलें सॉफ्ट के दिसता पळय जाल्यार ते सकल्लें आहा पळय ते खंय तरी पडलें खबर ना म्हाका आतां घेता खंय चप्पल की म्हाका चलपाक जायना हांगासर चप्पल गेले मगो दाखय ते जालें हेजे खंय पडला पडा खबर म्हाका जायना चल बाय म्हणलें घे म्हटलें एक जस्ट सिंपल सादें चल स्मार्ट बाजारांत येयला आमी तू चप्पल पळोवपा येयला का कपडे पळोवपा येयला आं चप्पल घे तू पयली कपडे आसूं न्ही स्मार्ट बाजारांत कांय ना कलेक्शन सँडल सॉरी सो वयता आमी मॅक्सान चल सॉफ्ट घे आनी चड हिल्स बी घेनाका होय बरो आहा पळय हो बरो आहा सो म्हाका न्ही हें आवडलेलें सो हें जायना म्हाका बरें हांगा शायन मारता वयर आनी ब्लू कलर पण हें जायना सो हांवें न्ही असलो घेतला सो बरें आहा फ्लॅट आहा बरें आहा मम्मीने घेतला मम्मीने असलें घेतला 200 रुपीज बरें आहा म्हणटा आमी दुबय या परत शॉपिंग पळय इतले कपडे आसा शिवनात नाका आतां आफ्टर डिलिव्हरी मागीर पळोवया हें न्ही बरें आसा एक शर्ट म्हणजे पॅन्ट सेट पण बरें आसा हें पण सद्या नाका म्हणटा हांवें मम्मी की आपयता म्हाका कितें म्हणटा नाका म्हाका हें जाय तुका जाल्यार घे तूं
सो शिवनात आपले घेता कपडे पण खंयचे आमकां लायक जाता पळय ते ताका सायजूच मेळना. तुजे सायज कितले 39 न्ही 39 मेळत ना सगळे 44 40 आहा. तसलो आसा तसलो घेनाका. जे न्यू येयला पळय डिझायन तोच घे. चपलाचें उद्घाटन करता. हे पेन पेपर दिले घातला भितर. हा हे बरें आहा कम्फर्टेबल न्ही गे. बरें न्हू. हय चल आता टेन्शन फ्री. आमची युट्यूब फॅमिली मेवण्या हांगा हाय वो हाय. रँडम. सदांच ती कमेंट करता ज्योती परेरा एक अशे व्हिडिओ ना तिचे कमेंट ना. बायल मेळे. इझी बाय हा पळय हाय साहेब. सदांच कमेंट करता. हाय बोल मरे. शॉपिंग. मडगावच्याच पावना पळय पळय आनी गरम गो सारखी गाडी पार्किंगाक सारखी म्हणजे मॉल आणि गाडी करून येता आयज आयज फूल आसा आयज सॉलिड फील. येस. एक कितें रे हेच ते चावा कोण आसा 14 फेब्रुवारी स्टार्ट जालें हें मुवी एपड्यान. सो टायम चालू ना सॉंग मुवी शू म्हणटा घरा या घरा सपोज गेले न्ही परत सपोज 5 5:30 सपोज परत येयले न्ही जाल्यार तुका पार्किंग मेळचें ना हांगासर. मागीर सांजचे आनी फूल जातलें. सो म्हटलें हांगाच बसया म्हटलें मातशें बरें आहा AC आहा सगळें लायटीन आहा बरें आहा. सो आनी घरा नाका कित्याक आयज इंडिया पाकिस्तान मॅच आहा खंय 2 विकेट पडले 2 विकेट. 2 विकेट पडले खंय पिक्चर पळोवपा येयला काय मॅच पळोवपा येयला हे पळय. हां तो म्हणटा आमी हांगाच बसता आशिल्ले का टेन्शन ना. एक्टर्स का बरो धांपता. खंयचे घेता तुवें. ओके चला हांव वचता. जालें मातशें फाटल्यान घेतला बसपाक आयको वचचें ना. 16वीं सदी में पानीपत का युद्ध जीतकर फतेह हासिल कर ली है जहां बना के दरवाजे खुले रखना. तो जस्ट पावली आमी घरा पिक्चर सोंपलें मागीर आयली आमी घरा आनी पिक्चर तुमकां सांगू इतलें बरें आसा अनुष्णा पैसा वसुला खरेंच रडलें हांव शिव रडलो कित्याक दोळा अशें पुसतालो पयलें हांवें. बरें आसलें पिक्चरां. तुमकां खबर आहा न्ही आमी केन्ना अशें पिक्चरां बी चड वचना तुमकां खबर आहा. म्हणजे जे पिक्चर खरेंच बरें आसता पळय आनी पळोवपा सारकें आसता पळय तेच पिक्चर आमी पळोवंक वयता. आनी छावा पळयच्या पयलीं म्हणजे आमी थिएटरां वयच्या पयलीं खूब अशें हांवें सर्च केलें खरेंच पिक्चर खूब बरें आसा. आनी म्हणजे कितें सांगू तुमकां तें अशें दाखयलां की आपलेच लोक न्ही धोका दिता कळ्ळें तुमकां न्ही आपलेच लोक फसयतात अशें दाखयलां हितून. आपलेच लोक आं म्हणजे तुमी कोणें पळोवंक ना बी आसतलें न्ही हांव तुमकां सजेस्ट करता प्लीज तुमी वचा आनी पळयात. ओके वत आसा सगळे पार्ट 2 जाले. पैसा वसूल म्हणटा पळय तशें इतलें बरें आहा पिक्चर म्हणजे असं अक्षरशः दोळ्यांतल्यान दुकां भायर येता इतलें बरें आहा. कशें ताका संभाजीक त्रास केले सगळें दाखयलेलें आहा बेस्ट आहा. सो म्हटलें पार्ट 2 जाले. पार्ट 2 जालें. ओके सो बरें आसलेलें बरें एन्जॉय केलें आयचो डे आमी. ओके सो म्हटलें व्लॉग एंड करुया. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. बाय म्हण सगळ्यांक. बाय. I love you friends. Please see comment subscribe. Bye. बाय. चला बाय.